नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर। गोंयांत जाले आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड मतदान मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली माहिती। दोनूय मतदारसंघात भाजपाकूच मेळटली आघाडी, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। जातीच्या आधाराचेर वेंचणूक लडयल्ल्याचो काँग्रेसीचेर केलो आरोप। भाजपाक घरा धाडपा खातीरूच जाले सगळ्यांत चड मतदान म्हणटा अमित पाटकार। इंडी आघाडी भविष्यातूय उरतली कायम केलो दावो। गोंयांत उत्तर गोंयांत आघाडी मेळ्ळी ना जाल्यार मुख्यमंत्री दितलो राजिनामो। मुख्यमंत्र्याच्या दाव्याचेर अमित पालेकराचो प्रश्न। पास्टर डॉमनिकाक तडीपाराचो आदेश उच्च न्यायालयान केलो रद्द। लांबणेर पडिल्ले केशीच्या आदाराचेर तडीपाराचो आदेश दिवपाक मेळना, नोंदयलें निरीक्षण। लग्नाच्या संगीत मर्यादेचेर तोडगो काडपाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्यांक उसरा मेरेन संगीत लावपाची चर्चिलान केल्ली मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 76.6% मतदान जालें। गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या इतिहासांत हे आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड मतदान आशिल्ल्याचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान सांगले। त्या भायर आचारसंहिता लागली तेन्ना सावन वेंचणुकेचे आदले राती मेरेन 17.82 कोटींचो मुद्देमाल जप्त केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। हातूंत सोरो, गुवळी वखदां, पयशे आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा। This time successful. From the voters' point of view, we got full support and received almost 76.06%. So this is the exact figure. Still in two constituencies, there are some figures. The estimated data is like this. Whenever the data will be finalized, we will provide you the exact data. During this whole process from 16th March, once Model Code of Conduct comes into picture, the seized figure is 17.82 crore. So this time it is the highest one. 17 crore 82 lakh, and in which liquor around 5 crore, cash seizure by IT department is 4.6 crore, and by other department like police 4.64 crore cash. So in all total, with all liquor, cash and drugs, 0.54 crore by NCB, 2.58 crore by police department. So the actual figure is around 17 crore and 482 lakh. It is almost 40% higher than what we seized in 2022 assembly election 2 years back, and 55% more than in 2019. काँग्रेसीन धर्म आणि जातीच्या आधाराचेर वेंचणूक लडयली, भाजपान आरोप केला। उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघात आमकां आघाडी मेळटली, तशेंच दक्षिण गोंयचे 6 मतदारसंघ सोडले जाल्यार हेर बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघात आमकांच आघाडी मेळटली असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो। हांव पयलींच क्लियर करता की दोनूय सीट अध्यक्षांनी भाऊन सांगला त्या प्रमाणे भाऊ 1 लाख प्लस मार्जिनान जिखता। साउथ गोवाचो सीट 50 ते 60,000 प्लस मार्जिनान जिखता। ह्या फर्म आसा अजुनूय बी। प्रदेशात काँग्रेस फक्त 4 मतदारसंघापुरती सीमित उरल्या म्हटल्या, तेंच्यांनीच म्हटलें काँग्रेस आता 4 मतदारसंघापुरतीच सीमित उरलेली आसा। पण एक काँग्रेसीन हें इलेक्शन हे विकासाच्या मुद्द्याचेर लडूंक ना। काँग्रेसीन सगळ्या जाणांच्या सपोर्टाचेर, हे धर्माच्या आदाराचेर, हे जातीच्या आदाराचेर राजकारण व्हरपाचो प्रयत्न केला। भारतीय जनता पार्टी धर्म आनी जात ह्या आदाराचेर केन्नाच इलेक्शन लडना। ऑलवेज आमी म्हणटा की आमी विकासाच्या मुद्द्याचेर इलेक्शन लडटा। आमी विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 आमी कितें कामां केल्या, काँग्रेसीन कितलीं कामां केल्लीं ह्या जेन्यून मुद्द्यांचेर आमी इलेक्शन लडटा।
हांव हेंय सांगतलो की घडये कदाचित आमी उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना. 20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले. घडये कदाचित सावथ गोंयांतल्या असो हें बी एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना. 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा. 6 मतदारसंघांनी पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तेंय बी तुमकां सांगता हांव. सावर्डे मतदारसंघ, ओके, आमी काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हटल्यार सगळ्यात लिडीन आसलेले मतदारसंघ आतां बरोवन दवरात. सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड. सेकंड टप्प्यांत काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली बरोवन दवरात. सो तुमकां ते सो खंयचे ते तुमी सोदून काडात. 6 मतदारसंघात मातशे फाटीं आसतले, मातशे जावं शकता. म्हणून आमी हे ओवरकम ह्या हातूंतल्यान करतले. बट 60,000ची मार्जीन ही नक्की आसा, 100% आसा. भाजपाक घरा धाडपाकूच गोंयांत विक्रमी मतदान जालो असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायलो. व्हडा संख्येन मतदान केल्ल्या खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान गोंयकारांचे उपकार आटयले. इंडिया आघाडी फुडारात लेगीत वांगडा आसतली असो विश्वास इंडी आघाडीच्या पत्रकार परिशदेंत अमित पाटकरान उक्तायलो. तुम्ही जर सकाळी आज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयली जाल्यार बीजेपीच्या स्टेट प्रेसिडेंटान कितें सांगलां दॅट बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन मतदान जालां. सो तेणी सुद्दां एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की लोक जे पळय लोकांचो जो राग आसा ते इतले संख्येन लोक भायर सरतात. आतां म्हाका समजना की हे आंकडे खंयच्यान सकाळी सांगतालो. हांवें पळयलें मुख्यमंत्री सांगतालो, सदानंद शेठ तानावडे सांगतालो. खंयच्यान सांगता हे आंकडे? अरे जे मायनिंग वाठाराचे जे 3 मतदारसंघ आसात आमी दक्षिण गोंयचे जर धरले दॅट इज सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे, सम फार ऑफ केपें. थंय 7% मतदान वाडला कंपेर्ड टू 2019. आनी सालसेतीचें जर तूं कंपॅरिजन करत जाल्यार थंय जवळपास 12% वाडिल्लें आसा. सो ते सकाळी पळय उल्लेख करून आंकडे सांगताले पळय ते आंकडे खंयच्यान आमकां मेळ्ळे म्हाका कळना. दुसरे फोंडा, शिरोडा, मडकय जर पळयत जाल्यार ते 5% मतदान कमी आहा कंपेर्ड टू लास्ट टाइम इन 2019. सो दीस शोज वॉट दॅट ज्या मतदारसंघात बीजेपी स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% वोट शेअर देंवला. कित्याक थंय बीजेपीचो वोटर भायर सरूं ना. उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघाचेर भाजपाकूच लीड मेळटली असो दावो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केल्लो. जर अशें जावंक ना जाल्यार मुख्यमंत्री राजिनामो दितलो काय कितें असो प्रश्न आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर हाणें ह्या वेळार केला. आमी उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना. 20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले. घडये कदाचित सावथ गोंयांतल्या असो हेंय बी एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना. 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा. 6 मतदारसंघांनी पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तेंय बी तुमकां सांगता हांव. सावर्डे मतदारसंघ, ओके, आमी काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हटल्यार सगळ्यात लिडीन आसलेले मतदारसंघ आतां बरोवन दवरात. सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड. सेकंड टप्प्यांत काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली बरोवन दवरात. नॉर्थाच्या 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेमान सांगला की लीड येतली म्हणून मगे. विल ही रिजाइन इफ he doesn't get lead in all 20 constituencies? Ask this question to your chief minister and our chief minister. Will he resign काय म्हणून please North lead and all. If he is so confident, let him make a statement today that I will resign की North विसायजर कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लीड आणि आपण रिजाइन जातो. ना जाल्यार फटींगपणां करता हरशी जी करत आयली आसा तशेंच जाल्ली ते लोकांक. अदरवायज he is so confident that he has to say this today. पास्टर डॉमनिकाचो तडीपाराचो आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केलो. लांबणेर पडिल्ले केशीच्या आदाराचेर तडीपाराचो आदेश दिवपाक मेळना अशें निरीक्षण नोंदयत उच्च न्यायालयान शिवोलेच्या पास्टर डॉमनिक डिसोजा आनी जुआन मास्करेनास हांचो तडीपार आदेश रद्द केला. FIR रजिस्टर केल्ले तेजेर दोगांचेर, बायलेचेर 6 FIR आनी डॉमनिकाचेर 9 FIR. सो ऑन द बेसीस ऑफ FIR तेंच्यांनी ती एक्सटेंडमेंट प्रोसिडींग्स इनिशिएट केल्ली. कलेक्टर ऑर्डर पास केली सेइंग दॅट दे शूड बी एक्सटेंड फॉर 6 months फ्रॉम नॉर्थ गोवा and sent to South Goa. They should not enter North Goa basically for 6 months. So that order we had challenged before the Chief Secretary. Chief Secretary initially delayed the disposal of the appeal
As a result, we had to again approach the High Court for seeking a direction to dispose it within a stipulated time period. That got disposed of with a direction that both the appeals should be decided on or before 26th of April. After that order, that disposal of the appeals against us, we challenged those before the Honorable High Court, before the division bench. Now the division bench has given us the judgment in our favor to say that there was no live link and all the FIRs which were considered were stale FIR, meaning FIRs were registered much before and there was no live link between the FIRs and the need for the extendment proceedings. गोंय हे वेडिंग डेस्टिनेशन थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. बुधवारा बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची अशी मागणी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री उलयताले. गोंय हे वेडिंग डेस्टिनेशन थळ आशिल्ल्यान कितलेशेच लोक खासा गोंयांत येवन डेस्टिनेशन वेडिंग करतात. गोंयांत क्रिस्तावाची लग्नां रातच्या वेळार जातात. मात ह्या लग्न सुवाळ्यांक संगीत वाजोवपाक वेळेची मर्यादा आसा. राती फकत 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटाले. ताका लागून लोक बेजारताले. देखून क्रिस्तावांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची, लावडस्पीकर लावपाक आशिल्लो वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान मागणी केल्ली. चर्चिलाच्या हे मागणेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तावाच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. म्हाका एवरी सॅटर्डे ओ संडे आनी ओकेजन डे चडशे कोणाक आमची काजार तरी जायत, आमचे कॅन्डिडेटाचे खुबशे म्हाका फोन येताय. कारण अशें आमी काजार लोक ना, सातो साक्रामेंत म्हणून आमी लग्न म्हणटा चड हिंदू भाशेन लग्न म्हणटा आमी आनी आमगे भाशेन काजार. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, आमची गोंयांत कितें आसता, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक 3 भाशेन आमचो लोक आसा. आतां हें क्रिस्तांवांक आमचो कॅथलिकाचें काजार पाडून म्हळ्यार ताका एटलिस्ट 4 ते 5 ते 6 दिवस जाल्यार काजार करपाक सगळें हॅपिनेस मेळपाक जायना. आमची काजारां कितें आसता, एक फावटी साक्रामेंत जोडो काय तो इगोर्जे वचोन येयले, मागीर हॉलां वयले. हॉलांत गेले म्हणटकूच आमी हॉलांत डान्स बान्स जावन डान्सा हाडल्यान सर्वीस बी करून आमकां एटलिस्ट 4-5 वर जाय. सो हांव आज गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मागतां, कारण मुखेलमंत्र्याक कॅपेसिटी आहा. कित्याक जो इंडियेक पळय प्रायम मिनिस्टर आहा ते कडेन ह्या चीफ मिनिस्टरालें रिलेशन बरें आहा. सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागतां जे आमचें कॅथलीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका भायर देखून टायमींग दिवपाक, 12 भायर देखून टायमींग दिवपाक. कित्याक भायर वचपाचें नाका. हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणटा, पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कडेन ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एग्जाम्पशन हाडपाक जाता. ताका मागून आमकां गोवाक एग्जाम्पशन दी आनी आमचें काजार क्रिस्तांवचे लोक काजार म्हणटा तें जाता जाल्यार 12 ना तो 11 वा 11:30 तरी दवर. हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. परमिशनचो असो विशय जाता. वेडिंग परमिशन आमी सरसकट सगळ्यांक दिता. ताका 10 उपरांतचो टायमींग पळय तो टायमींग एक्सटेंड करपा खातीर एक मागला. ओके, इट इज एन MP एक्ट, सावंड पोल्युशन एक्ट आहा पळय तो रिवायज करपाक जाय. इट इज अ सेंट्रल एक्ट. ओके, एनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन विचार सुरू आहा. क्लोज डोर आनी ओपन हे दोनूय विशय आसा. बट आमकां वेडिंग डेस्टिनेशन भितर आमी गोंय प्रमोट करता आसतना आमकां पॉझिटिव्हली विचार करपाक जाय. पॉझिटिव्हली विचार जावप पळय त्या गोष्टीचेर करता, कारण आमकां ट्युरिजम हो सगळो कन्सिडर करून
ओके जर ते आमी ताका म्हणटा की सावंड प्रूफ डेस्टिनेशन आसता घराच्या भितर वाडोवपाक जाता काय हरकत ना ताजोय विचार चल्ला बट वी आर कमिंग तितूंतल्यान सोल्युशन हे काडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 10 वर्सां सावन पडीक पडिल्ल्या जमिनीचेर परतून एक फावट शेती करपाक सुरवात करतले अशें करमळी सावड वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी सांगलें. बांद दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान खारें उदक शेतांत येतालें आनी शेताच्या पिकाची नाशाडी जाताली. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेती करपाची सोडिल्ली अशें शेतकार लक्ष्मण काणकोणकार हाणें सांगलें. सध्या बांदाचें काम पुराय जाल्ल्यान शेती करपाक मेळटलें अशें तांचें म्हणणें जाल्यार शेतकऱ्यांक शेती खातीर लागपी यंत्रणा आनी हेर सुविधा दितले तशेंच सरकाराचो शेती करप्यांक पुराय तेंको आसा अशें आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. कालच आमचें इलेक्शन जालें आनी आयज आमी कामाक लागल्या. जवळ जवळ पळोवपाक जर गेले 10 वर्सां शेतां कोणी लायिल्ल ना कारण थंय बांद पिड्यार जाल्लो. बांद आमी नेवो बांदल्या उपरांत सगळे शेतकरी फुडें सरले कारण आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने त्यांच्या बरोबर सांगता की तुम्ही शेतां लाया. आमचो रवी नायक सरय सांगता एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तुम्ही शेतां लाया आमी तुमकां बेनिफीट दिता. जे जे आयज सरकार कितें जाय तें दिता. स्पेशली आमचे शेतकरी भाव 25-30 जाण आहा हे शेतां लावंक पळयता तांकां हांवें सांगलें तुमकां सगळें हांव फ्री दिता. ट्रॅक्टर म्हणजे बाकीचें कितें लावपाक कितें खर्च येता तितलो तुमी मोठ्या उत्साहान मुद्दाम करून ते सगळे भायर सरल्या. आयज आमी करमळे सावटान आसा ती शेतां जर पयली कितलीं वर्सां म्हणजे पडीक घातलेली ती आयज सगळे जाण ते भायर सरून जेन्ना आमी तांकां प्रोत्साहन दिलें की तुमी शेतां लाया कारण शेतां लायल्यार आमी तुमकां फूल हेल्प करता कारण आमकां आयज शेतां जाय. सातत्याने गव्हर्मेंटाचो जितलो पळय हेल्प जाता तितलोय आमी हेल्प करतले. प्लस हांव म्हाजे स्वताचे पद्दत म्हणजे हांव स्वताक तांकां हेल्प करपाक लागून तयार जाल्लो आसा. आयज 25-30 जाण शेतकरी आमचे शेतां लायता. आजुनूय जर भायर सरून बाकीचे उरल्या तेंच्यांनी जर लायत जाल्यार तेंचें हांव अभिनंदन करता कारण शेतां ही सामकी खूब गरजेची आनी ही शेतां आमी टिकोवन दवरलेली आसा आनी आमचो सुंदर करमळे गांव हो आमी शेतां ह्यान फुडें आनिकूय लोकांक आमी प्रोत्साहन करतले आनी बरी शेतां तेंच्यांनी लावची. हेका लागून आमी तेंची काळजी घेतले. जे जे आमचे कडल्यान कितें पळय तांकां पळय जाय तितलें हांव आमचे डॅडी हांगा बाकीचे सगळे आमचे शेतकरी भाव आसा कळ्ळें न्हू ते सगळ्यांक आमी मदत करपाक रेडी आसा आनी तांकां हांव देवा कडेन मागता तेंची बरी 1 पीक 2 पीक म्हणजे 2 पिकां अशीं काडटा तेंचे बरे भशेन जावचें आनी तांकां बरोबरीत ते शेतान तांकां बाद जावचें अशें म्हणून हांव देवा कडेन आमच्या देवी कडेन मागता. ते खारें उदक भितर जालें आनी शेत रोवंक गावना लागलें. आतां बांद सारको जाला आनी आतां आमी फुडें सरला रोवपाक आनी बायन आमकां हेल्प करता थाला आनी तेजे नेटार आमी हें करता. फुडल्या दुसऱ्या शेतकारांकूय आमी आनीक सांगतले आनी तांकांय हाडटले. ओके ओके. सो तुमी आतां कितल्या वर्सांनी सुमार हे आतां परतून रोवपाक स्टार्ट करतले? 10 वर्सां. फाटलीं 10 वर्सां हें पाड आसलें तें आमच्या सरान तुमकां हें करून दिलां राजेश भाई बरोबर. आनी कितें सांगपाक सोदता तुमी अशें कितें? आनीक आमच्या शेतकाऱ्यांक बरें फुडें सरल्या बरोबर 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 हे फुडाकार घेतले बरोबर इतकेंच आमकां. शिरगांवचे लयराय देवीची जात्रा गोबी मंचुरियन मुक्त करपा खातीर देवस्थान समितीचे यत्न चालू आसात आनी फाटल्या 3 वर्सांच्यान तातूंत येसूय मेळ्ळा असो देवस्थान समितीचो दावो आसा. अंदूय जात्रेक गोबीचे स्टॉल आसचे नात अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केलां. देश विदेशात नामना जोडिल्ल्या शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे जात्रेक वेगवेगळ्या दुकानांची व्हडली फेरी भरता. हे फेरयेंत गोबीचे स्टॉलूय घालताले. 3 वर्सां पयलीं तर गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचे प्रस्त वाडिल्ले. मात थळावे पंचायतीच्या आदारान 2022 ह्या वर्सात जात्रेक गोबीच्या स्टॉलांचेर बंदी घालपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो. तातूंत येस लेगीत आयले. आता तर गोबी मंचुरियन वाले जात्रेक येवपाचो विचार लेगीत करिना. आत्ता जे आसा ते देवस्थान समिती म्हणून आमी कमिटी येयल्या उपरांत ही आमची 3री जात्रा. वेरी पयलेच जात्रेक आमकां लक्षांत येयलेलें की प्रत्येक जत्रोत्सवाच्या ठिकाणी गोबी मंचुरियनाचो एक प्रॉब्लेम येतालो. आमकां सुद्दां तो भरपूर येतालो. आमचे सेक्रेटरी भगवन गांवकर यांच्या सुचने प्रमाणे आणि त्यांच्या एका ध्येयान हो गोबी मंचुरियनाचो आमचो जो गांवान उद्रेक जाल्लो तो उद्रेक मोडून काडपाचे प्रयत्न आमी पयल्याच जात्रेक केले 3 वर्सां पयलीं आनी तितून फूल फोर्स लावन खंयच्याच परिस्थितीन गोबी मंचुरियन एंटरटेन करप ना अशें त्या जात्रेच्यान आमी थरयलें. आनी गोंयांतल्यान फर्स्ट प्रोजेक्ट आमचो हो सगळ्या गोंयान गोबी मंचुरियन बंद करपाचो. तो आमी फोर्स लावन गोबी मंचुरियन आमी पूर्ण जात्रेक बंद केलें. गेल्या वर्सा तर कोणाक परत एंटरटेन करूंक ना. ह्या वर्सा कोण येवपाचो प्रयत्नच कोणी करूंक ना. फाटल्या कांय वर्सांच्यान
गोबी मंचुरियनाचे प्रस्ताव वाडिल्ले आसा. जात्रा वा उत्सवा वेळार वचत थंय गोबीचे स्टॉल नदरेक पडटात. कांय कडेन भलायकेचें कारण फुडें करून गोबीच्या स्टॉलांचेर बंदी घाल्या, जाल्यार कांय कडेन घातिल्ली बंदी असफल थारिल्ली लेगीत आसा. मात शिरगांव हो असो एक गांव आसा, ह्या गांवांत गोबीच्या स्टॉलांचेर पुरायपणान बंदी आयिल्ली आसा. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ली शिरगांवची श्री लयराई देवीचे जात्रेक दर वर्सा वेगवेगळ्या स्टॉलांची व्हडली फेरी भरता. 3 वर्सां पयलीं हे फेरयेंत गोबींचे स्टॉल नदरेक पडटाले. फाटल्या 3 वर्सां पयलीं तर गोबीच्या स्टॉलांचे प्रस्ताव वाडिल्ले. मात 2022 ह्या वर्सा थळावे पंचायतीन फुडाकार घेवन शिरगांवचे जात्रे वेळार गोबीचे स्टॉल घालपाक दिवप ना असो निर्णय घेतलो. देवस्थान समितीनय हो निर्णय उखलून धरतना 2022 ह्या वर्सा लयराई देवीचे जात्रे वेळार गोबीचे स्टॉल घालपाक दिवंक ना. फाटल्या वर्सा लेगीत असोच निर्णय घेतना गोबीचे स्टॉल घालपाक बंदी घाल्ली. आतां तर शिरगांवचे लयराई देवीची जात्रा सोडाच हेर उत्सवांक लेगीत गोबीचे स्टॉल घालपाचो कोणूच विचार करिनात अशें देवस्थान समितीचे म्हणणें आसा. फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदूय शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक गोबीचे स्टॉल आसचे नात अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 11 ते 14 मे मजगतीं गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसपाक शकता. बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 2 दीस हवामान उष्ण आनी दमट आसतले. अनुकूल हवामानाक लागून अंदू मोगरी फुलपाक समाधानकारक बहर आयला. देखून अंदू शिरगांवच्या जात्रेक मोगऱ्या फुलांची आवक वाडटली असो अदमास आसा. सध्या शिरगांवां मोगऱ्यांची फुलां विकपाक उपलब्ध जावपाक लागल्या. शिरगांवचे श्री लयराई देवीक मोगरेचे कळे प्रिय अशी भक्तांची भावना आसा. देखून जात्रे वेळार देवीच्या चरणाकडेन येवपी दरेक भाविक देवीक मोगरीची फुलां अर्पण करतात. जात्रेच्या काळात दर वर्सा शिरगांवां व्हडा प्रमाणात मोगरेचे कळे विकपाक येतात. कौल जाय मेरेन गांवांत मोगरी फुलांचो दरवळ फाकतात. अंदू मोगरींची फुलां कशी आसा आनी शिरगांवां मेटली तरी पण मेटलीत खूप पावस सारको बरोबर टायमिंग पडला. लोकांचे फुले ना तेंचे पळोवन फळे मेळटली म्हणून मेळटात. आनी सध्या आतां बाजारान कशी कितें मागणी आसा फुलांक? 50 रुपया फाती आतां रेट चलता, 40 चलता, 30 चलता. पण शिरगांवां जास्त कळ्यांक मागणी चड आसता न्हू? हय कळ्यांक कर. थंय तूं एक आटी न्हू 150-200 रुपयान पावून आटी वयतली. अंदू अंदू वयतली. आनी फुलूय वाडटले? फुलो वाडटले, भरपूर आसतले आनी म्हारगूय खूब आसतले. मोगरीचे फूल
हे एक देखणे आणि सुवासीक असे एक फूल आसा. मोगरीची फुलां दरेकल्याक आकर्षित करतात. सध्या मोगरी फुलांचो सीझन सुरू जाल्लो आसा. बाजारांतय व्हडा प्रमाणात मोगरीची फुलां विकपाक उपलब्ध जातात. मात ह्या मोगरीच्या फुलांक चड मागणी आसता ती शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रे वेळार. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या शिरगांवचे लयराई देवीक मोगरीचे कळे प्रिय अशी भक्तांची एक भावना आसा. ताका लागून शिरगांवा जात्रेक येवपी दरेक भावीक देवीच्या चरणां कडेन मोगरीचे कळे अर्पण करतात. ताका लागून शिरगांवचे जात्रेच्या काळात मोगरीच्या फुलांक प्रचंड प्रमाणात मागणी असता. शिरगांवची जात्रा ते कौला जाय मेरेन सादारण सप्तकभर शिरगांवा मोगरीच्या फुलांचो दरवळ फाकिल्लो आसता. ह्या 7-8 दिसांत शिरगांवा मोगरीच्या फुलांच्या विक्रेंतल्यान लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले विक्रेते मोगरीची फुलां घेवन विकपाक शिरगांवा येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष